पयलें वाचप न्यायकर्ताच्या पुस्तकांतलें वाचप. तेन्ना शेकेमाचे आनी बेत मिलोचे सर्व निवासी शेकेमाच्या शिंदूर रुखा लागीं एकठांय जाले आनी तांणी अबीमेलेकाक राय केलो. जोतामाक ह्या विशीं खबर मेळ्ळी आनी तो गेरिजीम पर्वताच्या शिखराक गेलो आनी थंय तो उबो रावन ताणें व्हडल्या ताळ्यान लोकां कडेन उलोवन म्हळें, शेकेमाच्या निवास्यांनो, म्हाका आयका आनी तुमी म्हाका आयकशात जाल्यार सर्वेस्परी तुमकां आयकतलो. एक दीस रूख आपणा खातीर एक रायाक अभिशेक करूंक भायर सरले. तांणी जैतून रुखाक म्हळें, आमचो राय जा. जैतून रुखान जाप दिली, देवाक आनी मनशाक मान करूंक वापरतात तें म्हजें तेल सांडून हांवें रुखांचेर दलोवंक वचूंक जाय. तेन्ना रुखांनी अंजुराच्या रुखाक म्हळें, ये आमचो राय जा. अंजुराच्या रुखान जाप दिली, हांवें म्हजी गोडसाण आनी म्हजें फळ सांडून रुखांचेर दलोवंक वचूंक जाय. तेन्ना रुखांनी दाखवालीक म्हळें, ये आमचो राय जा. दाखवालीन जाप दिली, देवाक आनी मनशाक संतोसायता तो दाखांसरो सांडून हांवें रुखांचेर दलोवंक वचूंक जाय. तेन्ना सकट रुखांनी कांट्याच्या झाडाक म्हळें, आमचो राय जा. कांट्याच्या झाडान रुखांक जाप दिली, जर खऱ्या मनान तुमी म्हाका तुमचो राय करून अभिशेक करतात तर येया आनी म्हजे सावळेंत आसरो घेया. नंतर कांट्याच्या झाडांतावन उजो भायर येवन आनी लेबानोनाचे देवदार रुखांचें भस्म करूं. देवाचें उतर हें. कीर्तन. ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें बागेलय, ताच्या वंटांनी केल्लें मागणें तुवें ना करूंक नाय. उत्तम आशिर्वाद घेवन तूं ताका मेळोवंक आयलय. आपूट बंगाराचो मुकुट ताच्या माथ्यार घालय. ताणें तुजे लागीं जिवीत मागलें, तुवें तें ताका दिलें. ताचे दीस ससनाच्या ससनाक वाडयले. तुवें दिल्ल्या जैता वरवीं व्हडतो मान ताका मेळ्ळो. प्रतापान आनी महिमेन तुवें ताका नेटयलय. तूं ताचेर सदांकाल तुजो आशिर्वाद घालताय. तुज्या सन्निधानांत ताका संतोश भरीत करताय. राय आपलो विश्वास सर्वेस्पराचेर दवरता. परमेश्वराचे दयेन तो दोंडोळसो ना. मातेवा प्रमाणे सुवार्ता. सर्गींचे रास अशें म्हणयेत, एकलो धनी आपल्या दाकामळ्यांत दीस कुलीच्या आळांक एकठांय करूंक म्हूण फांत्यार उठोवन भायर सरन गेलो. हर एकल्याक दिसाक 1 रुपया नाण्या लेखान माजुरी दिता म्हूण निश्चीत करून ताणें आपल्या दाकामळ्यांत तांकां कामाक धाडलें. सकाळींच्या 9 वरार तो परत्यान भायर गेलो आनी सांते लागीं रिकामे उबे आशिल्ले हेर थोडे जण ताणें देखले. तुमी म्हज्या दाकामळ्यांत कामाक वचा म्हणालो तो, आनी तुमकां फावो ती माजुरी हांव दितलो. आनी ते कामाक गेले. परत्यांनी दनपाराच्या चड उणें 12 वरार आनी उपरांत 3 वरार तो भायर गेलो आनी तशेंच केलें. शेकी सांजेच्या 5 वरार तो परत्यान भायर गेल्ल्या वेळार सांते लागीं उबे आशिल्ले आनीकी थोडे जण ताका मेळ्ळे. तुमी सगळो दीस हांगा रिकामे रावन कित्याक वेळ पाड करतात? म्हणून ताणें तांकां सवाल केलें. कोणेय आमकां कामाक धरूंक ना.
म्हूण तांणी जाप दिली. तो तांकां म्हणालो, बरें, तुमी म्हज्या दाकामळ्यांत वचून कामाक लागा. सांज जाली आनी मळ्याचो धनी आपल्या मकादमाक म्हणालो, आळांक आपय आनी तांची मजुरी दी. निमाण्यातावन सुरू कर, पयल्या पर्यंत दिवन वच. तवळ 5 वरार काम धरले मुखार आयले आनी जण एकलो 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी घेवन चल्लो. उपरांत पयले कामाक धरल्यांची सर्ती आयली. आपणाक चड मेळटलें म्हूण तांणी चिंतलें, पूण तांकांय मेळ्ळें जण एकल्याक 1 रुपया नाणें. तो घेवन धन्याक पुरपुरोन ते म्हणाले, निमाणें कामाक आयिल्ल्यांनी 1 वराचें मात्र काम केल्लें, पूण आमी कर्कट्या वतांत पडोन दीसभर घडल्याव, जाल्यार आमकां दिल्ली तितलीच मजुरी तुवें तांकांय दिली. तवळ धन्यान तांच्या मदल्या एकल्याक जाप दिवन म्हळें, आळे इश्टा, तुका हांवें कांय अन्याय करूंक ना. दिसाक 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी घेवंक तूं ओप्पलोय न्ही. आतां घे तुजी मजुरी आनी चल. तुका दिल्लें तितलेंच हांवें निमाणें कामाक धरिल्ल्याकी दिवची ती म्हजी खुशी. म्हज्या दुडवाचेर म्हाका अधिकार ना कितें? वा म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्यांक तोपता? अशें जीं कोण निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं, आनी जीं कोण पयलीं आसात तीं निमाणीं जातलीं. देवाचें उतर हें,